नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन राजीव गांधीचे हत्येचे केशींत नलिनी सयत उरिल्ले 6 जाणी मुक्त सुप्रीम कोर्टान काढली सुटकेची ऑर्ड तामिळनाडू सरकाराचो निर्णयाक येवकार 31 वर्सां उरले बंदखणीत फुडें बरो जॉब मेळपाच्या आशेन LDC आनी कंपन्यांनी लागिल्ले आपले एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन रद्द करिनात एक्सचेंज तांची नांवां रद्द करूंक शकना लेबर कमिशनराचें रजाव प्रधानमंत्री मोदी 2 दिसांचे दक्षिण भारताचे भोंवडेर केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उक्तावण केम्पेगौडाच्या 108 फुटी पुतळ्याचें अनावरण वंदे भारताक बावटो आधार कार्ड दर 10 वर्सांनी एकदा तरी अपडेट करपाची सक्ती केंद्र सरकाराचो नवो नेम माय आधार पोर्टलाचेर अपडेट डॉक्युमेंटां वरवीं वळखपत्र आनी घरपत्त्याचे डॉक्युमेंट अपडेट सोनसड्यावेली लिगसी वेस्ट फेब्रेर म्हणल्यार क्लियर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD आमदार नगरसेवकां बरोबर सोनसड्याचे इन्स्पेक्शन आतां दर 15शींत इन्स्पेक्शन हळडणे SBI ATM फोडपाचो यत्न फसलो आमदार म्हणटा भायल्यांचे कर्म येतल्याचें स्क्रीनिंग जाय स्कुलां बँकाचे CCTV चलता काय ना ते तपासात CCL म्हणल्यार चायल्ड केअर रजेर आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आतां पयल्या वर्सा फूल पगार दुसऱ्या वर्सा 80% TAचो आस्पावना परिपत्रक जारी वाराणसीत ज्ञानवापी मशीद वाठारांतल्या शिवलिंगाच्या सुवातीक फुडले निर्णया मेरेन संरक्षण कायम सुप्रीम कोर्टा कडच्यान हिंदू पक्षाक मोठी अंतरीम थाकाय मांद्र्यांत देवूळ वाड्यावेल्या केशव मांद्रेकारांक 20 खात्याचो शॉक 57,36,000 बिल मुख्यमंत्र्याचे OSDक बिल व्हॉट्सॲप केले उपरांत जाग्यार घालूंक धांवपळ अंदूची FC गोवा टीम बरीच कॉम्पिटिटिव्ह एडुबेडिया म्हणटा भारतांत फुटबॉलाचो दर्जो सुदारला आयतारा केरला ब्लास्टर्सा आड गेम कोच म्हणटा FCG फियरलेस सर्गेस्त प्रधानमंत्री राजीव गांधीचे हत्येचे केशींत नलिनी श्रीहरन आणि रविचंद्रन धरून 6 जाण मुक्त सुप्रीम कोर्टान सुटकेची ऑर्डर दिली तामिळनाडू सरकाराचो येवकार फाटल्या मायांत हे केशींत पेरारीवालन उर्फ आरिवूक सोडिल्लो तेन्ना सावन ह्या 6 जाणांकय सुटकेची आशा आशिल्ली 21 मे 91 राजीव गांधीची हत्या जाल्ली 6 जाण 31 वर्सां बंदखणीत उरले फुडें बरो जॉब मेळटलो ह्या आशेन सरकारी LDC पोस्टाक लागिल्ले ग्रॅज्युएट आनी प्रायवेट कंपन्यांनी लागिल्ले उमेदवार आपलें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन रद्द करिनात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तांची नांवां रद्दय करूंक शकना ताकाच लागून एक्सचेंजीत बेकारांचो आंकडो मायज दिसता म्हूण लेबर कमिशनर रजाव दिता नीती आयोगाच्या रिपोर्टांत दिल्ले गोंयच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजांतले बेकारीचो आंकडो सरकाराच्या आंगलट एक्सचेंजीत 1,10,000 बेकारांची नोंद तातूंतले 80,000 कामाक आसात 20,000 बेकार म्हूण मुख्यमंत्री सांगून मेकळो आतां लेबर कमिशनराचो खुलासो LDC म्हणून जॉब लागलो LDC रिक्वायरमेंट आसा 12वी सपोज तूं पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा जाल्यार LDC म्हणून जॉईन जावन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इट इज बिलो युअर कॅपॅसिटी तूं सदांच बेटर प्रोस्पेक्ट एक्सप्लोर करपाक तूं विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सो तो लायव्ह रेजिस्टरान दाखयता तो लायव्ह रेजिस्ट्रेशन दाखोवचो पडलो न्ही कॅन्सलेशन ऑफ रेजिस्ट्रेशन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन वॉट इज whether he wishes to continue his
even after employment, if he wishes to continue, then we cannot delete it. 500 भुरग्यांक Offered केलं तांकां. सिलेक्ट केले हय. आणि 4800 पेक्षा चड भुरगे कंपनीन शॉर्टलिस्ट केले. ते प्रिलिमिनरी इंटरव्यू तेंच्यांनी क्लियर केला. टेक्निकल इंटरव्यू आणि मागीर मेडिकल एग्जामिनेशन बी हे इन द मनीस कसो न्ही कोणूय कामाक लागलो तेजे परफॉर्मन्स जर बरें आसा जाल्यार कंपनी ताका सोडिना. तो जर फाल्यां ती एम्प्लॉई जर फाल्यां लायबिलिटी जाली जाल्यार कंपनी कित्याक दवरतली ताका. Around 1,40,290 is a registered figure, out of which 19,383 is employed and 1,20,000 is unemployed. This is based on the application filled by the applicant. काँग्रेस म्हणटा सरकाराच्या जॉब फेरांतल्यान कंपन्यांनी कामाक लागिल्ल्यांच्या जॉब सेक्युरिटीचें कितें. हाजे पयलीं एक जॉब फेर जाल्लो हांगा तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान. ताजी डेटा अवेलेबल ना. कितले लोक आयिल्ले, कितले लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो आनी मेन मुद्दो आमी ताचे कडेन मांडला म्हणटा तो जॉब सिक्युरिटी. फाल्यां जर ह्या प्रायव्हेट सेक्टरान कोण कामाक लागलो जाल्यार तो कितलो दीस उरतलो. तो आपूण म्हणून राजिनामो दिवन वयतलो काय तुमी ताका काडटले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. प्रधानमंत्री मोदी 2 दिसांचे कर्नाटक, आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडूचे भेटेर. बेंगळुरूंत केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उक्तावण केलें. बेंगळुरूचो शिल्पकार केंपेगौडाच्या 108 फुटी काश्या पुतळ्याचें अनावरण. पुतळ्याची गिनीज रेकॉर्डांत नोंद. प्रधानमंत्र्याचो दक्षिणेंतले पयले वंदे भारत आनी काशी दर्शन ट्रेनीक बावटो. 2 दिसांत 25,000 कोटींचे प्रकल्प चालीक. आज कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली. ये ट्रेन चेन्नई, देश की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु और धरोहरों के शहर मैसूरू को आपस में जोड़ती है. कर्नाटका के लोगों को अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है. आज केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है. नाड़ प्रभु केंपेगौड़ा जी की 108 फीट की प्रतिमा के अनावरण और उनके जलाभिषेक का भी अवसर मिला. नाड़ प्रभु केंपेगौड़ा की ये विशाल प्रतिमा हमें भविष्य के बेंगलुरु, भविष्य के भारत के लिए निरंतर समर्पित भाव से मेहनत करने की प्रेरणा देगी. आता आधार कार्डाचेर पर्सनल माहिती दर 10 वर्सांनी एकदां तरी अपडेट करपाची सक्ती. केंद्र सरकाराच्या नव्या नेमाप्रमाण आता कमीत कमी 10 वर्सांनी एकदां वळखपत्र आनी घर पत्त्याचे डॉक्युमेंट अपडेट करचे पडटले. UIDAIन माय आधार पोर्टलाचेर अपडेट डॉक्युमेंटाचे फीचर सुरू केलां. हळडणे SBI बँकेचे ATM फोडपाचो यत्न फसलो. पुलीस तपास चल्ला. आमदार कार्लोस म्हणटा पुलिसांनी पेट्रोल सारकें करचें. गोंया भायल्यांचें कर्म म्हणून दुबाव. भायल्यान येतल्याचें खंय सारकें स्क्रिनींग जावचें पडटलें. थळावे म्हणटा स्कुलां, बँकाचे CCTV सारखे चलता काय ना ते पळयात. Increasing number of cases of robbery not only in Algona constituency but across our Bardes Taluka and across Goa is a little disturbing. कित्याक disturbing? कित्याक आमचे statistics सामके ना, कोण येतात कोण वयतात आनी normally let me tell you one thing, normally these type of things are being done by people who come in the state and disappear from the state. म्हळ्यार सगळे भायले येतात, चोतात नाल्यार कितें कोतात, घाण कोतात, हिंगान मागीर नाच जातात, मागीर ते सांपडनात. सो
my appeal to the police, keep vigilance, night patrolling करपाचे. ते आता police third party न्हिदतात, काय होईनात. Check even then drinking and driving, those kind of people must be checked. And finally, screening of people who are coming in our state. Where do you screen them? The screening takes place at the hotels or the guest house where they are staying. आल्दोनान म्हाका दिसता असले खूब जावपाक लागला. सो म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा आमचो जो ऑनरेबल MLA आसा आल्दोनचो कार्लोस बाब आल्वारीस तेजे कडेन की हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें. आमचे OP पुलीस आसात खुबशे ते रातचे बाबडे पेट्रोलिंग करतात हांगासर सगळे जाग्यांचेर भोंवतात. तेंचे कडेन एक मागणी आसा की हे जे कितें चल्लां आल्दोनान ते खंय तरी बंद जावचें. तेका लागून जे कॅमेरा ज्यो आमचे व्हडले आतां म्हणून स्कूल म्हणूं नाका तूं शाळा म्हणूं नाका जावं बँक्स म्हणूं नाका जे कॅमेरा आहा CCTV कॅमेरा आहा ते प्रॉपर चॅनलान वर्क जावपाक जाय. वी आर सीन दॅट वन रेड कलर शर्ट घातला तो मनीस ती फातर मारता म्हणटा तेजेर. सो अकॉर्डिंगली आमी मॅनेजराक आपयलो आनी ताजी आमी कंप्लेंट घेतली आनी अननोन मनशान ते मिसचीफ केला म्हणून त्या प्रमाणे आमी कंप्लेंट रजिस्टर केली आनी वी वील ट्राय टू ट्रॅक दॅट पर्सन हू हॅड डॅमेज द ATM मशीन. आता पळोवया निकती आयिल्ली खबर. काणकोणाचो बी लोकोत्सवाक राष्ट्रपती येवपाचे आसात काणकोणाक. हेका लागून काणकोणचे जे काँग्रेसीचे फुडारी जनार्दन भंडारी हेणें वेगवेगळ्या खात्यांनी निवेदन दिल्लें की काणकोणची जे रस्ते आनी हेर साधन सुविधा आसा सारके जावचे म्हणून. ताका लागून काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी जनार्दन भंडारीक आपोवन येलो आनी तांचे मदीं कांय कारणास्तव बाचाबाची जाली. जनार्दन भंडारी म्हणटा तांचे कडल्यान उडवाउडवीची उत्तर मेळ्ळी तांचे कार्यकर्त्यां कडल्यान. तेन्ना हे संबंदान जेन्ना आमी भाजपाचे अध्यक्ष आसा विशाल देसाय विचारले तो म्हणटा की जनार्दन भंडारी केल्ले कामाचे श्रेय घेता. तुवें आमोण्या वयलो लोकोत्सव जाता ताचो विशय तुवें त्या रस्त्या खातीर कित्याक डिमांड केलो. हांवें म्हणलें म्हाजें कर्तव्य एक देशाची राष्ट्रपती येता पक्षाची राष्ट्रपती न्ही ती देशाची आमकां आमी ताका मानाची एक सोयरी न्ही ती आमची मागीर ताका बरे पद्दतीन एक हें दिवपा जाय न्ही ट्रिटमेंट दिवपा जाय न्ही. VVIP हे न्ही ती अति महान व्यक्ती न्ही. पण तेजे खातीर म्हागे कितें असलें वायट कांय तितून मनाना. हांव करीत ते आयिल्ले आसा आनी हांवें रिक्वेस्ट केली. ताका लागून म्हाका तेन्ना उलोवपाक लागलो आनी आर्ग्युमेंट जालें म्हागेलें आर्ग्युमेंट जालें. मागीर म्हाका मातसो राग आयलो मागीर हांवें फायली काडून उडयल्यो आनी हांव मागीर तसो मागीर भायर सरलो. हांवें कडून हांव कितें म्हणटा तूं विजन काणकोण करून म्हाका दोनदा तुमी आपयलें कित्याक आपयल्लो. आमी समज कितें तुका हें केलें आवडना तुवें कित्याक आपयता आमकां विजन काणकोण कॉन्सेप्ट कित्याक काडला. तूं आदर्श युवा संघाचो बरें पदा वयलो मागीर तुका लोकांक मेसेज कितें तुवें वयल्यान आदर्श कसो दिवपाक सोदता तूं लोकांक. तुवें वयल्यान खरें मागीर म्हाका एप्रिशिएट करपा जाय आसलें आमची टिमी एप्रिशिएट करपा जालें. जेन्ना तुवें बरें केलें खरेंच तुजी मागणी बरी आसा आनी हाका लागून आमकां आनी आमचो बरोबर मेळून हो लोकोत्सव घडोवन हाडया आनी बरें काम करया अशें सांगपा जालें. पूण ते नाकासलो उलोवपालो बाकीचे कोण कार्यकर्त्यां चड उलोवपाले मागीर तापलें आनी हांव मागीर तसो उठून भायर सरलो. 18 ऑक्टोबराक आमकां 6,19,00,000 एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल मेळ्ळा. 18 ऑक्टोबराक म्हळ्यार 17 दिसां भितर आमकां एक्सपेंडिचर मेळ्ळा आनी 18 ऑक्टोबर 25 ऑक्टोबराक तेजे टेंडर नोटीस पब्लीश जाला. मागीर तुमी इमेजीन करा कितली फास्ट हें काम जालां. 25 ऑक्टोबराक टेंडर फ्लोट जाला आनी 31 ऑक्टोबराक टेंडर ओपनिंग जाला. टेंडर ओपनिंग हो प्रोसेस कितलो जालो 30 सप्टेंबराक सबमिशन टू 31 ऑक्टोबर म्हणजे एक म्हयन्याचो पिरियड. टेंडर जावन वर्क ऑर्डर इश्यू जाला आनी तेणी मेमोरंडम इश्यू केला की 7 दिसां भितर रस्ते करचो म्हणून. आनी ऑलरेडी त्याचे पयलीं दीस थंय रस्त्याचें काम म्हणजे हॉटमिक्साचे पयलीं जे लागता म्हणजे रस्ते क्लीन करपा जाय सायड वायडनींग करपा तें काम चालू जालां. हें पळोवन हो मेमोरंडम दिलो आसता म्हाका दिसता म्हाका जालें दिसता. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. संसड्यावेली लिगसी वेस्ट फेब्रेर म्हणल्यार क्लियर म्हणून गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD मिडिया कडेन उलयला. आमदार दिगंबर कामत मडगांवचे नगरसेवक नगराध्यक्ष आनी वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी संसड्याचें इन्स्पेक्शन केलें. दर 15शीं संसड्याचें इन्स्पेक्शन करून परिस्थिती प्रमाण निर्णय घेवपाचें थारलां.
So we said that every 15 days, Levinson, since this is now, we have said that solid waste management is going to be the nodal agency. So Levinson will visit every 15 days. So today we said we will visit here, and again on 25th, again he will visit. And then whatever, see the progress of last 15 days, what has been decided, has been implemented or not, if there are any hurdles, and plan for next 15 days. त्याशिवाय ते धांवपाचें ना. सो सोमाराच्यान 2 मशिनां इंडस्ट्रियल इस्टेटीक बेलिंगाचें काम चालू करतले. हांगा 2 आशिल्लीं ती आज काल तांणी 3 केल्या आनी आज 4थें मशीन ते सकयल घालतात. सो 4 मशिनां हांगा जातलीं बेलिंगाची. विथ दॅट ड्राय वेस्टाचो प्रॉब्लेम खूबसो रिजॉल्व जातलो. ताणें ही हॅज ऑल्सो एक्सप्रेस हीज डीस एज फार एज ड्राय वेस्ट इज कन्सर्न, इट इज कमिंग अंडर कंट्रोल. Time being, after this shed will be repaired. And some concessionaire will be put here to manage the waste, day-to-day waste. For that, these things are required to repair, basic machinery. I think there's the second part is the legacy waste. Legacy waste by February we are trying to complete the entire thing. Some issue is there because of the RDF which has to move fast. So once RDF if is not moving, then we are not getting enough space to put more machinery there. So however, because now is the fair season, so we have to before monsoons. But before February we are aiming to complete the entire remediation. सोडना पंचायतीक पूल बांदिल्लो जाय, दिवाडे पंचायतीक नाका. तांकां तांचे जुव्यार भायले लोक मेतेर जाल्ले नाका. राज्यपाल मयं गेल्ले कडेन उलयलो. पूल जाल्यार भायले लोक येवन दिवाडे घाण करतले म्हूण तांकां भंय. हो पूल जावचो न्ही म्हूण यत्न करचो म्हूण खंय दिवाडकारांनी राज्यपालाक विनवणी केल्या. संपूर्ण गोंय यात्रेर राज्यपाल मयं पावलो. चौडम पंचायत Sarpanch, that's an island, I know that area. Asked for a bridge. But when I visited Diwar, adjacent island, Sarpanch given me, what he gave me is that not to construct a bridge here and our present system should be strengthened. So for non-construction of a bridge, the Diwar Panchayat President and others requested, and in Chodan Panchayat, of course it's an island area, bridge for demand for a bridge is placed before me. Let us discuss all these things. I don't know what exactly. I am only having my 70 months experience in this place. And I asked one Diwar Panchayat people, why you are not requesting me to interfere and only the boat service alone is sufficient. They told me that they are afraid of mainland people coming to our beautiful island and making all sorts of nuisance, and our cordial relationship, our life, our happiness will go. That is why officially Diwar Panchayat requested us to work our level best, try our level best for not sanctioning a bridge there. CCL म्हणल्यार चायल्ड केअर रजेर आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आतां 100% पगार. केंद्रान बदल केल्या उपरांत गोंय सरकारानूय परिपत्रक काडलें. ते प्रमाण CCL रजेर आशिल्ल्या बायलां स्टाफांक तशेंच सिंगल पेरंट दादल्याक पयल्या वर्सा फूल पगार, दुसऱ्या वर्सा 80% पगार मेळटलो. पगारांत ट्रान्सपोर्ट अलावन्स ना. वाराणसीत ज्ञानवापी मशिदींतले शिवलिंग वाठाराचें सिलींग आनी संरक्षण कायम उरतलें. शुक्रारच्या सुनावणे वेळार सरन्यायाधीश चंद्रचूडाच्या फुडारपणांत 3 जुइजाच्या खंडपीठान मे 2022 सुप्रीम कोर्टान शिवलिंगाच्या संरक्षणा विशीं दिल्लो आदेश कायम दवरलो. मुस्लीम पक्षाचे याचिकेचेर जाप दिवंक कोर्टान 3 सप्तकांचो प्राझ दिला. मांद्रे देवूळ वाड्यावेल्या केशव मांद्रेकारांक वीज खात्याचो शॉक. 57,36,000 बील. ताणें आगरवाड्यार वीज खातें गांठलें. थंय बील सारकें करता म्हणून सांगलां, मात बील दवरूं ना. केशवान मुख्यमंत्र्याच्या OSDक WhatsApp मारलो.
57 लाखांचे बिल व्हायरल जातकीच वीज खात्याचो मीटर रिडर केशवा कडच्यान बिल घेऊन गेला. अमावंट जर पळयलो जाल्यार पळोवन म्हाका शॉकच येयलो. इतले म्हाका बिल येयलेत कशे. प्रत्येक म्हयन्याक म्हाका 700-800 इतलेच बिल येता. काल हे बिल पळयलें जाल्यार 57,36,285 रुपये येयले. क्लार्क कोण बसता त्याचे कडेन हांवें चवकशी केली म्हणजे इतले बिल कित्याक येयले. तर तेणी म्हाका सांगले, हांवें तेणी विचारलें पण एवरेज बिल कित्याक. तेणी म्हाका सांगलें एवरेज हेचो अर्थ मिटर रिडर जेन्ना तुज्या घरा गेला तेन्ना एक तेचो मिटर फॉल्टी आसतलो किंवा लायट गेल्ली आसतली म्हणजे काय एवरेज मेळोंक ना म्हणून ते एवरेज येयले. म्हटलं ओके मान्य, एवरेज लायट गेल्ली आसूंक शकता. जाल्यार म्हटलें फाटले बिल दाखयले ऑक्टोबराचे जाल्यार हेजेर म्हटलें वयर बरयल्लेच आहे पळय रिडींग आसा बरयल्ल्या. मागीर एवरेज कित्याक काडली. तेणी म्हाका सांगलें दुसरे कडेन येयलो तेजे कडेन तो मोबायलो सिस्टम बीन हे चेंज जायना जाल्यार आमी तुज्या करेक्शनाक घालता. तेणी बिल दवरूंक ना. बिल तेंच्यांनी म्हाजे कडेन परत दिले रिटर्न दिले. आनी रिटर्न दिले जाल्यार म्हाका तेन्ना संशय येयलो जर हेंच्यांनी बिल जर रिटर्न दिलें जाल्यार हे करेक्शन कशें करतले. म्हणून फक्त हांवें व्हॉट्सअप हे सीएमाच्या ओएसडीक केल्ले म्हाका माहिती खातीर इतले बिल येयला म्हणून. तेज्या उपरांत कितें एक्शन जालें दिसता. आयज म्हाजे कडेन सकाळी येयन फोन करून ते मिटर रिडराक धाडून बिल घेवन गेला तो. अंदूची FC गोवा टीम बरीच कॉम्पिटिटीव. FC गोवाक 6 सीझन खेळिल्लो स्पॅनिश मिडफिल्डर एडू बेडिया मिडिया कडेन उलयलो. भारतांत फुटबॉलाचो दर्जो खंय सुदारला. आयतारा FC गोवाची केरला ब्लास्टर्सा आड कोचींत गेम. ते फाटभुंयेर FC गोवाचो मिडिया संवाद. हेड कोच पेना म्हणटा आयतारची मॅच आतां मेरेनची सगळ्यांत टफ मात FCG फियरलेस. Most competitive. This is the only difference because we try to play the same style of football, but I think FC Goa is the most competitive team than other years. I come here for 2 years, and okay, let's see. But now I'm very happy. I think that I take the right decision in this moment, and I'm very happy here. I think the football in India improved a lot in 6 years. When I come here the first season, the football was very fast. Okay, sometimes very competitive, but tactical was a disaster. Now the football is close to European football. It's more tactic. It's very difficult to take chance to score a goal. The teams are very close. I think this is the most important thing for Indian football. As I said always, maybe I'm a little repetitive, but it's going to be tough for them and also for us. We go to play in a very good environment, in a very good stadium, against a team with that they play very aggressive, with a lot of intensity. But we are going there to play fearless, confidence, absolutely confidence in us, but knowing that it's not going to be easy. So if we think that now everything is going to be easy, we are going to commit a mistake. The game on Sunday, I think, is going to be the toughest of all we have played till now, and we're going to face on that way. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरा. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.